जॉन प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार दुसरे फावटी जॉनाक पावले. ऊठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जॉना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक फाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर, तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागताले. जॉना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातालो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोन्ये वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिवासना वयलो उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडलीं. गोन्ये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्मान हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गोन्ये वस्त्रां पांघरून आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हाताक लागून आसल्लो जुलूम सांडूं. कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक फाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें, त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचे उतार हें. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आनी ताचे शिश्य पैन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोमयांच्या पांया सरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सारबाराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली: सोमया, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू? तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोमयान तिका जाप दिवन म्हळें: मार्था, मार्था, तूं सबार संगती विशयांत कंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचे एक मात्र मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे नांत. देवाचे उतार हें.